तुम्ही एक आरजी रेव्होल्युशनरी पार्टी म्हणून तुम्ही केल्लो, तुम्ही त्यांना तुझे ओन स्ट्रेंथार तू पॉवरफुल ते येवपा जाय आशिल्लो तू पावरान तू आमकां यूज करून गाटी मायग्रंट भायले म्हणून आमकां गोंयकाराक चिडून काडून तांकां आनी कितें तकलेर घालून तू एक आरजी पार्टीचे वोट घेतलो पळय, तू कोणाचे वयर घेतलो? तुजे ओन स्ट्रेंथार घेतलो? तुम्ही म्हणटा की तुमचो ताणी पॉलिटिकली वापर केलो म्हणून म्हळ्यार तुमचेर टिका करून आपल्याले राजकारण चलयता म्हणटाय. तेच हांव तेका लागून हांव मातशें तेका हे जातलें न्हू. तो लामाणी आनी आमचे भाव आनी राठोड हे रविगौडा जावपाक कारण कोण आशिल्लो? आमचे सांकवाळाचे गोंयकार सुद्दां आशिल्ले न्हू. ते आमचे 4 सीट जे येले जाल्यार जावचे ना न्हू. आमकां अध्यक्ष जावपाक मेंबर गोंयकार सुद्दां आसतले न्हू. गोंयकार सुद्दां आमकां आमचे बरोबर बाकीचे जे पंच आसात ते गोंयकार आसा म्हणटा तुम्ही. बाकीचे पंच तुमकां सपोर्ट करता म्हणटा. केले न्हू, करता न्हू, केले न्हू. आता पण एक गजाल सांगा म्हाका, तुम्ही क्लियर आसात म्हादयच्या इश्यूचेर? तुम्ही गोंयची सायडीन काय कर्नाटकाची सायडीन? तुमचो सपोर्ट कोणाक? आमचो सपोर्ट आमी गोंयान आसता जाल्यार गोंयाकूय करपाचें आहे. आमी आनी हे आरजीपीचे लोक आमचे बोट घेवन आमकां जाय म्हणून झगडी करून उदीक येता ते चुकीचे. आता कोणाचे हे दाखयता हे हांगा घर बांद म्हणून तेन्ना बांदतले न्हू लोक. कोण तरी हिम्मत दिला जाल्यार घर बांदतले न्हू. थंय तुमी 10 वर्स 20 वर्स 25 वर्स थंय रावपाक दिता आनी मागीर इल्लिगल म्हणून सांगता. अशी कोणा कितें? तर तुम्ही एक गजाल मान्य करतात की हे सगळे राजकीय आशीर्वादान चलता? राजकीय पॉलिटिकली आशीर्वाद चलता.